नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। नव्या पर्यटन हंगामांतली 2 चार्टर विमानां मोपा लँड। रशियेंतल्यान 210 जाल्यार मॉस्कोंतल्यान 139 पर्यटक गोंयांत दाखल। प्रधानमंत्र्यांच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय। गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दरेकल्यान दिवचें योगदान। वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया उपक्रमाक दिवचो तेंको। मुख्यमंत्री सावंताचो गोंयकारांक उलो। महात्मा गांधीजींचे सिद्धांत आनी विचारसरणी फुडें व्हरपाक दितलो भर। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लईचे वक्तव्य। गांधी जयंती निमतान राजभवनांत राबयली नितळसाण मोहीम। गरजे भायर वाद करूं नाका। दोनूय धर्मांच्या लोकांनी संयम बाळगुचो। बेस्टेच पुलीस स्टेशनांत येवन नाका जाल्लो धार्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय। मुख्यमंत्र्याचे हिंदू मुस्लीम भावांक आवाहन। बुधवारा फांतोडेर केरी चेकपोस्टाचेर केल्ल्या कारवायेंत वट्टे 120 किल गायेचे मांस केले जप्त। बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन हाडपी इरफान सय्यद हाका अटक। सांताक्रूज 4 पिलरां कडेन उदकांत उफयल्ल्या अवस्थेंत सांपडली अनवळख्या दादल्याची कूड। वळख पटोवंक ना। फुडलो तपास सुरू। आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत पर्यटन हंगामाक अधिकृतपणान सुरवात जाल्या। नव्या पर्यटन हंगामांतली 2 चार्टर विमानां बुधवारा सकाळीं मोपा विमानतळार लँड जालीं। पयले फ्लायट रशियेंतल्यान 210 प्रवाशांक घेवन लँड जाले, जाल्यार दुसरे मॉस्कोंतल्यान 139 लोकांक घेवन लँड जाले। दोनूय फ्लायटींतल्यान वट्ट 349 पर्यटक गोंयांत दाखल जाला। गोंयचे पारंपारीक नाच सादर करून भायल्या पर्यटकांक येवकार दिलो। 2 फ्लाइट्स आए हैं। एक फ्लाइट मॉस्को से है, दूसरा फ्लाइट एकत्रिनबर्ग से है। मॉस्को फ्लाइट में 210 पैसेंजर्स आए हैं और एकत्रिन में 187 पैसेंजर्स आए हैं। गोवा है ना, मार्केटिंग अभी और मिनिस्टर है ना काउंटे साहब और टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना कोशिश कर रहे हैं मोर टूरिस्ट को गोवा के लिए लाने के लिए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं। नया एयरपोर्ट आ गया है। अभी हमारा हमेशा ये फ्लाइट है ना, फर्स्ट फ्लाइट दाबोली में आ रहा था, अभी मोपा में आ गया है। ओके, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ है ये एयरपोर्ट में। अभी देखो वेलकम सब है ना, कितना जोर से किया है गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट वालों ने, इसीलिए ज़्यादा लोग आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छ भारत उपक्रमाक आयज 10 वर्सां पुराय। महात्मा गांधीजींचे विकसीत भारताचे सपन साकार करपाक दरेकल्यान योगदान दिवचें। वोकल फॉर लोकल आनी मेक इन इंडिया ह्या उपक्रमांक तेंको दिवचो, असो उलो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें गांधी जयंती निमतान गोंयकारांक मारला। सत्य आणि अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजीन पुराय आपले जीवन ओंकले। स्वच्छता होच धर्म हो घेवन राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यांनी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो। आमी पळयता की इतिहास पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली, तर ताच्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली। सत्य, अहिंसा आनी आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो। म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीत म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरय बी आमी मनयता। आमचे मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आणि तेका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता। म्हाका दिसता वोकल फॉर लोकल ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय। आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तात खादी घेवप होय सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आणि परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वांटेकारी जातले। आमी सातत्यात आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे ह्यो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनिकूय खूब मोठ्या प्रमाणात वाडू शकता। भ्रष्टाचार नष्ट करप आणि सरकारी योजन्यो लोकांपर्यंत पावप हो ध्यास आमी घेतलेलो आसा आणि सातत्यात तोय लोकांपर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो। ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचे स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा।
की प्रत्येकान ह्या स्वप्नात वाटेकारी जावप, जावं ते भुरगे, जावं ते तरणाटे, जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सेक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यांनी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हे साकार करपा खातीर सातत्यात आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी हो देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आनी खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सेक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेत आज आमी वता आनी खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आनी अहिंसेच्या मार्गार गेल्या उपरांतूच हे शक्य जाता. हे पुराय जगार आज दिसून आयिल्लें आसा. हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आनी शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता. गोंयांत महात्मा गांधीजींचे सिद्धांत आनी विचारसरणी सदांच मुखार व्हरपाचो यत्न आसतलो अशें मत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी उक्तायलें. राजभवनांत गांधी जयंती मनयल्या उपरांत ताणें राजभवनाच्या आवारांत नितळसाण मोहीम राबयली. It's a concept. As far as I am concerned, I am fully dedicated to him, and I am thinking to seriously some projects should be started in Raj Bhavan, including a Gandhian library, also a dream in my mind. I will work for that. And as far as the cleaning of this area is concerned, our staff and others, morning they started it and completed. So my appeal to the people is that this day we a self-evaluation, a self-postmortem on what we did for Gandhiji or what extent we are following that is the need of the hour. And through that process, Gandhiji is a Vishwa Guru now. All countries in the world are looking for Gandhian thought and other things. So in Goa also we will do more and more activities for spreading the theory and ideology put forward by Gandhi. Thank you. गरजे भायर वाद करूं नाकात. दोनूय धर्माच्या लोकांनी संयम बाळगुचो. गोंय हे शांतीप्रिय राज्य आसा. बेस्टेज पुलीस स्टेशनान येवन नाका जाल्लो धार्मीक तणाव निर्माण करचो न्हय अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हिंदू आनी मुस्लीम भावांक केलां. फाटल्या सप्तकांत राज्यांत जुलुसा संबंदी वादविवाद जाल्लो. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान हें आवाहन केलें. जुलुसाच्या विशयाचेर सध्या खूब चर्चा चालू आल्या. बोवाळ चालू हांवें सांगलां मरे, दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी जशें आमी आनी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही. म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा. जेसीबीचे मोर्चा जाल्ले कितें सीएम सर एक काँग्रेसान एलिगेशन केला तुमचे सर देन यू आर होल्डिंग अ फॉरेस्ट मिनिस्टर आसतना तेन्ना 120 लाख कितें कन्वर्ट. बुधवारा फांतोडेर 1 जावन 20 मिनटांच्या सुमाराक बेळगांवच्यान गोंयांत येवपी स्विफ्ट डिझायर गाडयेन बेकायदेशीर रितीन हाडिल्ल्या वट्ट 120 किल गायेचें मांस जप्त केलें. केरी चॅकपोस्टाचेर वाळपय पुलिशेन ही धडक कारवाय करून इरफान सय्यद हाका अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. केरी चेक पोस्टाचेर वाळपे पोलिसांनी धडक कारवाई करत बेकायदेशीररित्या वाहतूक करपी गोमांस जप्त केलेलें आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की केरी चेक पोस्टाचेर जेन्ना वाहनाची तपासणी सुरू आसली तेन्ना स्विफ्ट डिझायर गाडयेन वाळपे पोलिसांक गोमांस सापडले आनी जेन्ना चवकशी केली तेन्ना तेंचे कडेन खंयचेच प्रकारचे परवानगी नासलेले आनी ताका लागून जे गोमांस वाहतूक जाताले हे बेकायदेशीर आसा हे सिद्ध जाले. ह्या प्रकरणी इरफान सय्यद मूळ उज्वल नगर बेळगांव हाका ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच एकूण जी गोमांस आसा हे 120 किलो आसा आनी तेजी जी रक्कम आसा ही 13,000 आसा असो प्राथमीक अंदाज आसा. ही जी वाहतूक जाताली ही बेळगांवच्यान गोव्या कडेन वयताली आनी ही जी धडक कारवाई जालेली आसा ही फांतोडेचेर 1:20 दरम्यान जाल्या. ह्या प्रकरणी वाळपे पुलिसांनी बेकायदेशीररित्या वाहतूक करपी गोमांसाक बद्दल गुन्हा नोंद केलेलो आसा आनी ह्या प्रकरणी फुडलो तपास आसा ह्यो वाळपे पुलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शना खाली PSI प्रथमेश नायक फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत.
बुधवारा सकाळी सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन उदकान उफल्ले अवस्थेन एका अनवळख्या दादल्याची कूड सापडली. सकाळी कांय लोक नुस्तें गरयतना तांकां कूड उदकान उफेल्ले अवस्थेन दिसली. थळाव्यांनी रोखडेच पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार धांव घेवन ती कूड उदकांतल्यान भायर काडली. हे कुडीची आजून मेरेन वळख पटोवंक ना. पुलिसांनी सध्या ती कूड फुडल्या तपासा खातीर जीएमसीन धाडल्या. आमी सध्या सांताक्रूज 4 पिलर जंय मानस म्हणटा आनी थंयसर जायते लोक हांगासर येवन म्हणजे ह्या मानसेसर येवन गरोवपाक सुद्दां येतात. जाल्यार आयज अशी एक घटना घडल्या ती म्हणल्यार सकाळी थोडे जे हांगासर गरयताले तांकां एक बॉडी हांगासर म्हणजे फ्लोट जाताना दिश्टी पडली. तांच्यांनी स्थानीक तांचे जे पुलीस आसा तांकां म्हणजे पुलीस स्टेशनार तांच्यांनी कळीत केलें. ताजे उपरांत हांगासर पुलीस आयले आनी जेन्ना पुलिसांनी हांगासर हें केलें तेन्ना तांच्यांनी सोमते फायर एंड सर्वीस तांकां डिपार्टमेंटान कळयलें. तांच्यांनी हांगासर येवन ताजी जी बॉडी जी आसा ती काडलेली आसा आनी जर ती बॉडी पळयत जाल्यार ती नेपाळीची बॉडी अशी दिश्टी पडटा. पूण आजून कांयच आयडेंटिफाय जाल्लेलें ना. आनी ती जी बॉडी आसा ती म्हाका दिसता की 40साकून वयर त्या म्हणजे मनशाची वय आसतलें. जाल्यार सांताक्रूज 4 पिलरा कडेन ही बॉडी मेळ्ळ्या. आजून म्हणजे तो कोण खंयसरलो म्हणजे खंयसून येयल्लो कांयच ताचें कळीत जाल्लेलें ना. कारण म्हटल्यार आजून पुलिसांनी कांयच म्हायती दिवंक ना आनी म्हायती इतलीच दिल्या की ताका आतां म्हणजे जीएमसी हांगासर म्हणजे पोस्टमॉर्टमा खातीर हें करपाक धाडटले. जाल्यार फुडली जी अपडेट आसतली ती सुद्दां आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक. त्यामुळे ते रिवण वचपी रस्त्यार भुंयगत केबलिंगाचें काम करून पुरयल्ल्या फोंडांतल्यान फाटल्या एका म्हयन्या सावन उदकाची पायपलायन फुटून उदकाची नाशाडी जायत आसा. संबंदीत भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकाऱ्यांनी हाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट दिसून येता. तेन्ना आतां तरी बेगोबेग ही पायपलायन दुरुस्त करची अशी मागणी थळावो जेम्स फर्नांडीस हांणी केल्या. जो रस्तो तिळामळच्या रिवण वयता ते वाटेर नियर सोमेश्वर टेम्पल ह्या वाठारांत आमी आसात. जवळ जवळ चवथीच्या एक दीस पयलीं ह्या जाग्यार हे पायप फुटिल्ले. ही बॅरिकेड घातल्या त्या हिशोबान दिसता की हे काम अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटीचें काम आशिल्लें. तातूंतल्यान उदकाची पायपलायन फुटल्या. आतां जवळ जवळ 1 म्हयनो जालो हे उदक व्हांवता. लाखांनी उदक हाचो वेस्ट जालो आसतलो. उदक हे जिवाक एकदम गरजेचो घटक आसा आनी हो डिपार्टमेंट हे कशें लाखांनी उदक हे भायर सांडटा हाजी आमकां कल्पना ना. आनीक ह्या डिपार्टमेंटाक ते कशें दुखना तेवूय आमकां कळना. हो इम्पॉर्टंट प्युरिफाय केल्लें उदक हें अशेंच व्हांवून सोडप 1 म्हयनो ताजो अंदाज पळयात तुमी ही कितली वेस्टेज जाल्या ती. सरकारान तें मदीं खंय तरी रिपेर केल्लें ताजो दर्जोय आमकां कळटा. सरकाराक आपली पायपलायन रिपेर करपाक कळना काय आनी रिपेर करता ते इंजिनियरान तेजें कसलें सुपरविजन केलें आसतलें. हें उदक इम्पॉर्टंट घटक आसा. सरकारान आपल्या डिपार्टमेंटाक ताबडतोब दिवचे ऑर्डर्स आनी तें उदक जें आसा इतलें जो वेस्ट जाता तें खंय तरी ताजो विलाव लावचो. जामावले तिळामळ रोडार आसा आनी तुमी पळयता मुख्य सामको मेन रोड आसा थंय एक पायपलायन फुटली आसा आनी ती मेन पायपलायन आसा. इतले लाखांनी उदक व्हांवून गेलें. हो इश्यू आसा आतां फाटले 1 म्हयन्या पासून आसा. एक फावटी तेणी हो रिपेर केल्लो पूण परत फुटून हें उदक कंटिन्युअसली व्हांवत आसा आनी तुमी पळोवंक शकता की हेचे बॅरिकेड्स लायला म्हणटरी खंय तरी डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घातलें अशें कितें की काय खबर ना अशें ना की जे पायपलायन फुटल्या पूण हे लाखांनी जे उदक वेस्ट जालें 1 म्हयनो जालो उदक व्हांवता. खंय तरी हे गांवांनी उदकाची शॉर्टेज आसता. उदक बंद खूब टायम उदकाची शॉर्टेज आसा पूण हे इम्पॉर्टंट फक्त रिपेर करपाचें काम आनी उदक कशें व्हांवता. उदक स्लो व्हांवना. उदक मोठे प्रेशरान वयता पूण हेजेर आजून डिपार्टमेंट लक्ष घालना. खंय तरी हे PWD डिपार्टमेंट केपें जी PWD डिपार्टमेंट आसा तेणी हेजेर लक्ष घालून जे लाखांनी उदक वेस्ट जालां तें ताबडतोब हांगा येवन हें रिपेर करचें. कित्याक ना जाल्यार हें उदकाची वाट लागलेली आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान इस्तानक पेडणेकर. गोंय काँग्रेसीन काँग्रेस मुख्यालयान गांधी जयंती आनी लाल बहादूर शास्त्री हांची जयंती मनयली. महात्मा गांधीजींची सदांच शांतताय आनी जातीय सलोखा हाचेर विश्वास आशिल्लो. तशीच गोंयाकूय शांतताय आनी एकात्मतेची गरज आसा. मात कांय जाण जातीयवादी विधानां करून गोंयकारांचें लक्ष विचलीत करपाचो यत्न करता अशें उलोवप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलें.
Gandhiji always believed in unity in diversity. सगळे रिलिजनाक सगळे धर्माच्या वांगड्याक घेवन मुखार तो गेलोलो. हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज गोंयकार म्हणून आमी जेन्ना आमची ओळख जाता जाल्यार आमी एक स्पेशल गोंयकार, कित्याक गोंयकार इज नोन फॉर आवर पीस एंड कम्युनल हार्मनी. पूण हुंय ना हुंय म्हाका दिसता आज एक with the activities happening, there is a threat to this original DNA, this Goenkarpon of us. Our original DNA or our original Goenkarpon is that आमी सगळे भाव जावं हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे एकवटान आमी रावलेले आहे. टुडे we need to make sure, and I appeal to all of us gathered here, that we need to make sure that this peace and communal harmony आमगेली राखपाक जाय. जेन्ना आज प्रधानमंत्री म्हाका दिसता आमी पेपराचेर वाचला, मन की बातात उलयला स्वच्छ भारत अभियान जावपाक जाय म्हणून. This will be a gift to Bapu. But आज when we look at it, what about युवाओं की बात? With the amount of unemployment happening, the Prime Minister is silent. What about the किसानों की बात? The way the farmers, the original idea जे आमचे लाल बहादुर शास्त्री सांगलेले जय जवान जय किसान, they are suffering today. What about this particular मन की बात? What about महिलाओं की बात? जे इन्फ्लेशन देशभर जे जाता, आर वुमन सेफ? आणि जे आमचे महात्मा गांधीचे आशिल्लें की टू प्रोटेक्ट the identity of Goa, the special identity जी आली of protecting communal harmony. गुन्यांवकारांक सोदून काडप आतां सोंपें जातलें खंय हे खातीर गोंय पुलिशेन नेत्र हो CCTV मॅपिंग प्रकल्प लॉन्च केला. ह्या प्रकल्पाक लागून गुन्यांवकारांक बेगीन सोदून काडपाक तशेंच ते पळून वचपाचे मार्ग वळखुपाक मजत जातली अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा रिस्पॉन्स होता है कि कैसे जो ऑफेंडर है उसको ढूंढे. तो उसमें अभी क्या है कि CCTV तो एक एक करके हम ढूंढते थे कि भाई यहाँ पे है, अब अगला CCTV कौन है. लेकिन इसके अंदर में इस प्रोजेक्ट के अंदर में अब हमने इसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है. किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को एकदम से पता चल जाएगा कि भाई इसको कौन से CCTV की तलाश करनी है, अगला CCTV कहाँ है, उसको मालूम है. तो ये कर सकते हैं. हाँ, और इसमें सस्पेक्टेड बुकिंग जो इसके ग्रुप है उसका भी पता नहीं चल सकता है. तो इस तरह से ऑफेंडर को ढूंढने में ये जो नेटवर्क प्रोजेक्ट है वो हमें मदद करेगा. मेहनत जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पहले ज़्यादा थी वो अभी कुछ कम हो जाएगी. तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसको एक फैसिलिटेशन है, समय की बचत है और मेहनत की बचत है. ये नेटवर्क प्रोजेक्ट का स्पेशल फीचर है. इसके अलावा दो हमने और YouTube चैनल और WhatsApp चैनल लॉन्च किए हैं. इसमें WhatsApp चैनल लॉन्च करने के पीछे आपने देखा होगा उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से कौन कौन से कंटेंट को हम रखना चाह रहे हैं दोनों ही YouTube और WhatsApp के ऊपर में. WhatsApp का की खासियत ये है कि वो यूनिवर्सली यूज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके सर्टेन नंबर्स ऑफ लिमिटेड यूजर्स, लाइक अगर आप ट्विटर देखें, इंस्टाग्राम देखें, फेसबुक, तो सब यूनिवर्सल सबके पास वो अकाउंट्स नहीं होते हैं. पर व्हाट्सएप ऑलमोस्ट 100% पॉपुलेशन जो है यूज करती है. तो उसके माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं उसको भी हम पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं. पर 2-3 क्षेत्रों में इसका खास तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे साइबर क्राइम के बारे में लोगों को बताना. अभी
नगर नियोजन खात्याचो मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाक काडून उडयात अशी मागणी समाज वावुरपी काँग्रेस आप तशेंच गोवा फॉरवर्डान केल्या. समाज वावुरप्या सयत विरोधी पक्षांनी नगर नियोजन कार्यालयात मोर्चा व्हेलो. मुख्य नगर नियोजकाक काडून उडोवंक ना जाल्यार गोंयच्यो जमनी काबार जातल्यो, तशेंच राजेश नायकाक निलंबीत करूंक ना जाल्यार गोंय बंद करतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या. सर्वायवल आमच्या भुरग्यांक गोंया उरतले की ना ते. सो असलो राजेश नायक आनी ताचे असले सगळे टाउन प्लॅनर आनी बाकीचे ऑफिशियल्स आहा जे गोंय विकता तांच्या भुरग्यांक आमी आतां सांगपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक कांय धरिना. तुमच्या डॅडीक विचारा आमचे गोंय कित्याक विकता पळय ते. वी विल हॅव टू नेम एंड शेम देम. इट मे साउंड कॉन्ट्रोवर्शियल बट भुरग्यांनी आतां बापायचेर प्रेशर घालूनी पण लोक गोंय भर रस्त्यार कित्याक आयला? हे आयला कित्याक तुमचो बापूय आवय गोंय विकता. दे आर एजंट्स ऑफ दीस टू फेलोज. हे दोघूय शेजारी. Determined that this type of planning that is being done by Mr. Vishwajit Rane with the support of Mr. Pramod Sawant and with the support of the Chief Town Planner is not something which we are going to allow to operate. We are going to stop. Please note how much you have already won. As I said, 49 lakh square meters have been converted by the signatures of Mr. Rajesh. Already 23 lakhs have been made worthless and thrown into the dustbin because the government itself has withdrawn 16B. They said 16B naga, too much of problem, our काम अभी काम उड़े जाएंगे. So automatically from 49 signatures that he has made, 23 lakhs square meters of property have become useless. जे या सरकाराची धोरणं आसा, जागे विकपाचो प्रकार आसा. फाटल्या दिसांनी आमी पळयले की या एडमिनिस्ट्रेशनाचो जो हेड आसा चीफ सेक्रेटरी ताणे सुद्धा आमचे गोंयची शेतां फ्रॉम बॅक डोर कन्वर्ट करून हडप केल्ली आसा. पुनीत गोयल, असले गोयल, वर्मा, शर्मा हे जे कर्म करपाक पळय गोंयान आयल्या, म्हाका दिसता हो जो आवाज आसा तो आज पुराय गोंयभर जावपाक जाय. आज आमची गोंयची जी संस्कृती आसा, जे आमचे कल्चर आसा ते आज खंय तरी मिटोवपाचो प्रयत्न चल्ला. हो करप्ट चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक जर तर सस्पेंड जायना, जर हांगच्यान करना जाल्यार जो आज लोकांचो आवाज आसा आमकां गोंय बंद करचें पडटलें आनी आमचो पाठिंबो आनी आमी लोकां बरोबर रावतले. मोपा विमानतळाक लागून जमनी गेल्ल्या शेतकारांक आनी थळाव्या लोकांक कुशीक दवरून गोंया भायल्यांक नोकऱ्यो दितात. ह्यो नोकऱ्यो थळाव्या लोकांक मेळच्यो ह्या मागणे खातीर आयज मोपा पिडीत जनसंघटनेन कासारवाडी ग्रामपंचायती सामकार काल आंदोलन केल्लें. ह्या तांच्या आंदोलनांत समाजीक कार्यकर्ते तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. पेडणेकार फोंडान पडल्यात. जर फटी जर सांगले जाल्यार पेडणेकार काडपाक जाय. दुसरो डिमांड आहा तो आमचो लँड युजर सर्टिफिकेट पयलीं सरकारान कितें आहा ते वयर मेन्शन करचें आनी तेच्या बरोबर रॉयल्टी दिता म्हणून तेच्या बरोबर आमकां दिवपाचें हें सांगपाक जाय. तेच्या उपरांत आमी ते मेन्शन करतले. ना जाल्यार ते आमचें जर ऑब्जेक्शन कितें आहा जाल्यार ते तेणी सांगपाचें की बाबा तुमचें कितें ऑब्जेक्शन आहा ते घालात, मागीर तेच्या उपरांत दिता म्हणून. आनी जे कॉम्पिटिशन कोणाक मेळोंक ना तांकां हे दितले काय ना सर्टिफिकेट, म्हणजे तांकांय फटोवंक सोदतात आमच्या बारीक लोकांक. हे शेतकऱ्यांक अशें फटोवचें न्हय तेंच्यांनी. हेका लागून आमचो व्हडल्यात व्हडलो प्रोटेस्ट आमी करतले आनी आमी वगी रावचे ना. आमकां जर गव्हर्मेंटूय जर आमच्या ह्या शेतांतल्यान किंवा हेतूंतल्यान आमकां फटोवंक सोदता जाल्यार आमी लोक आमी सगळे रस्त्यार येतले हे आमी तांकां सांगूंक सोदता. लँड लुजरांक जी पळय सर्टिफिकेट ती तांणी एक ब्लँक फॉर्म दिला आनी त्या लँड लुजरान हे सगळे डिटेल्स बरोवन खंय सरकाराक दिवपाक जाय. म्हजो ह्या प्रमोद सावंत सरकाराक प्रश्न आसा की जेन्ना तुमी लँड एक्विजिशन केलें तुमचे कडेन डिटेल्स नाशिल्ले. जेन्ना तुम्ही जागे लोकांचे एक्वायर केले ऑन वॉट बेसिस यू हॅव डन द लँड एक्विजिशन. तुजे कडेन तांची नांवां, तांचे डिटेल, तांचे एड्रेस, फॉर्म 1 and 14 एरिया नाशिल्ल्यो. म्हाका दिसता जे
आज गोंयभर जो प्रकार चल्ला की गोंयच्यो जमनी हडप करप, त्यो काडून कोणाचे तरी वर्मा शर्मा नाल्यार दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालप आणि गोंयकारांक काबार करप, हे म्हाका दिसता आज मोपा एअरपोर्टा वयल्यान सिद्ध जाता. आज मोपा प्रकल्प जो आयला, जे स्थानिक पेडण्या तालुक्यातले जे लोक आसा तांकां कांयच बेनिफीट ना. आणि शिवण आमकां सांगला की हो विमानतळ जो पळय आसा, जे लँडलॉर्ड कोण आसात, जे मोपा इफेक्टेड लोक आसात, पेडणेचे लोक आसात, हे लोकांक हांव पयलीं नोकरी दितलो आनी ताजे नंतर बाकीचे कोण आसात गोंयचे तांकां नोकरी दितलो. केन्ना सांगलें? जेन्ना ताणें विमानतळ चालू केलो, तुमकां खबर आसतलें, तुंय आशिल्लो थंय, युट्यूबाचेर मेळटले तुमकां तो व्हिडिओ, बरोबर बरोबर न्ही? सांगले ताणें काबस्ताद दाखयली न्ही. आज हांव म्हणटा की आमचो आमदार आसा नासतना सुरू केलो 2 वरांनी 2 दिसांनी चालू केलो. कित्याक केलो? ते संशोधन करता. ते संशोधन आमी केलेंच, कळ्ळें तुका, पण ताणें दाखयलें की बाबा आपूण बंद करपाक शकता. हांव ह्या आमच्या आमदारा स्थानीक आमदारा कडेन मागता, जरी समज म्हणटा हे जे कोण लँड इफेक्टेड लोक आसात जांकां नोकरी मेळना, आज जे बॉम्ब मारतात, जांकां मोबदला मेळूना सारको, जांच्यो जमणी गेल्यो, तांच्यो गाजू कापल्यो, जवळ जवळ 4,500 कुटुंबां 5 पंचायती हांगा आसात, तांकां सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय. लंच टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवर.